बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. समिया जेसू ख्रिस्त ते अधिक मोगाच्यानो कीर्तन 22 तिसरी वळ म्हणटा. आमचो देव पवित्र तो सर्गार वस्ती करता तरी ताच्या भुरग्यांच्या इस्रायलाच्या स्तुती सिंहासनाचेर येवन तो बसता. आमचो देव पवित्र सर्गार आसा तरी आमी ताका अर्घ आनी होगलाप दिवन ताची स्तुती करता आसतना आमच्या स्तुती होगलापाच्या त्या सिंहासनाचेर तो येवन वस्ती करता. तर समिया जेजूक अर्घ आनी होगलाप दिवन देवाक स्तुती गावन ह्या बोपोई सक्रामेंतान आमी स्वागत करया. आमच्या कंतराच्या बुकांत आमी उक्ते करया ते आनी गावया तें गीत आमी आयल्या हांगा तुका होगोळसूंच्या H 9 70 आनी 7. आमी आयल्या हांगा तुका होगोळसू काळजां आमची बोबा तुका नावाडू आनी आमचो तुझे दैव माळता काळजां तावना मी म्हणटा बाबा तूं आमकां दिता सुख आनी संतोष काळजां तावना मी म्हणटा मोगार बापा. आमी आयल्या हांगा तुका वर्णोवच्या आमी आयल्या हांगा तुका वर्णुच्या काळजां आमची बोबा तुका नावाडच्या तुका नावाडच्या आनी आमचो मोग आनी आमचो तुझे देव भागन तुझे दैव काळजां तावना मी म्हणटा समिया जेजू मोगार जेजू तूं आमकां दिताय तूं आमकां दिता सुख आनी संतोष सुख आनी संतोष काळजां तावन आमी म्हणटा काळजां तावना मी म्हणटा समिया जेजू सोम्या जेजू. आतां आमी पवित्र आत्म्याक वाकाडुया म्हणया आमी आयल्या हांगा तुका वर्णुच्या आमी आयल्या हांगा तुका वर्णुच्या काळजां आमची उबारन काळजां आमची उबा तुका नावाडच्या तुका नावाडच्या आनी आमचो मोग आनी आमचो मोग तुजे थंय उमाळटा तुझे दैव माळटा काळजां तावन आमी म्हणटा काळजां तावना मी म्हणटा पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या तूं आमकां दिताय तूं आमकां दिता सुख आनी संतोष सुख आनी संतोष काळजां तावन आमी म्हणटा
काळजांत आमी म्हणटा पवित्रात्म्या पवित्रात्म्या थोडा वेळ आम्ही अर्घ आणि होकार दिया हालेलुया 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 देवा आबा बापा हालेलुया Abba, Father. हालेलुया God the Father hallelujah 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 praise the Lord hallelujah समिया जेसो थंय भोव मोगाचें न्हू आमी देवाक मोगाचें देखून देव आज म्हाका तुका बसयता त्या एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 3ऱ्या वस्वरांत 20व्या वळीर एफेशियन्स चॅप्टर 3 वर्स 20 आमी मागतां ताचे प्रास वा चिंतां ताचे प्रास कितल्याकी चड मापान सोर वस्तू करूंक शकता त्या देवाक पवित्र सभेंत आनी जेजू क्रिस्त ते महिमा जावं संततेच्या संतते पर्यंत ससनाच्या ससनाक आमेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाच्यान बोपय सक्रामेंताचें आराधन करता आसतना सुमी जेजू म्हजें तें तुजें तें वर्ती आज आपण वेचमितां करता ताचे तावन ती दैवीक सकत गुण करची आज आपण करची कुरपे देणेचो पावस शिवर आमचेर वचत आसली देखून म्हज्या उपरांत तुमी सांगा आमी मागता आमी मागता ताचे प्रास ताचे प्रास वा चिंता चिंता ताचे प्रास ताचे प्रास कितल्या की चड मापान चड मापान सोर वस्तू करूंक शकतल्या करूं शकतल्या देवाक जावं देवाक जावं पवित्र सभेंत पवित्र सभेंत आनी जेजू क्रिस्त ते जेजू क्रिस्ताचे महिमा महिमा संततेच्या संतते पर्यंत संतते पर्यंत सासनाच्या सासनाक सासनाच्या सासनाक आमेन आमेन. मोगाच्यान देव आमचो कितलो मोग करता बळ्या ताणे म्हज्या खातीर तुज्या खातीर त्या सर्गार कितें सगळें तयार करून दवरलां पळया त्या सासनाच्या जिवितांत कोरिंथकारां बरयलें पयलें पत्र थंयसर अवस्वर 2 वोड 9 फर्स्ट कोरिंथियन्स चॅप्टर 2 वर्स 9 म्हज्या उपरांत तुमी सांगा पवित्र पुस्तकींस पवित्र पुस्तक अशें बरोवन आसा अशें बरोवन आसा दोळ्यांनी देखोंक ना आनी देखून कानांनी आयकोंक ना कानांनी आयकोंक ना. मनशाच्या काळजांत रिकोंक ना काळजांत देखून कितें सत्कड ते सकट देवान तयार करून दवरला तयार करून म्हणून दवरला म्हणून. आपणाचो मोग करतल्यांक करतल्यांक. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. समियान जेसू समियान जेजू. तूं म्हजो मोग करताय मोग करताय. देखून म्हजे खातीर म्हजे खातीर वर्त्यो वर्त्यो संगती संगती तुवें तयार करून दवरल्याय दवरल्याय. वर्ती आशिर्वादां आशिर्वादां. वर्ती बेसावां बेसावां. वर्तें दायज दायज. वर्ती संपत्ती संपत्ती. तुवें तयार करून दवरल्याय करून दवरल्याय. हांवें भियोवची गरज ना गरज ना. हांवें कळवळची गरज ना कळवळची गरज हांवें ना. निराश जावची गरज ना गरज ना. तुवें म्हज्या विशांत विशांत वर्ते येवजणे घाल्याय येवजणे घाल्याय. पवित्र पुस्तक पुस्तक ते म्हाका स्पश्ट करता स्पश्ट करता. हालेलुया हालेलुया. म्हाका जेन्ना जेरेमिया प्रवक्त्याच्या बुकांत आमी वाचता 20 आनी 9 वसुरांत थंयसर 11व्या वळीर देवाची येवजणे कसो लागी म्हणून जेरेमिया चॅप्टर 29 वर्स 11 म्हज्या उपरांत सांगा वय तुमच्या पासत तुमचे पासून म्हज्या मनांत तुझ्या मनांत कसले येवजणे आसात येवजणे आसात. म्हण हांव खरेंच जाणा जाणा तुमच्या हिता पासत हिता पासत. न्हय तुमच्या ख्यास्ते पासत ख्यास्ते पासत. केल्ल्यो त्यो येवजण्यो त्यो येवजण्यो बरवशान भरलेलो भरलेल्यो. फुडार तुमकां दिवच्या खातीर दिवच्या खातीर. केल्ल्यो त्यो येवजण्यो त्यो येवजण्यो. हालेलुया हालेलुया. समियान जेजू समियान जेजू. म्हजी पिडा गुण करूंक गुण करूंक. तुवें येवजण घाल्याय येवजण घाल्याय. म्हजे कश्ट हळू करूंक हळू करूंक. तुवें येवजणे घाल्याय येवजण घाल्याय. म्हज्या जिवितांत आसले जिवितांत सर नश्ट नश्ट. सर रीण रीण. नपयस करूंक नपयस करूंक. आनी आशिर्वादां आनी बेसावां बेसावां. ग्रेस्तकाय आनी अभिवृद्धी दिवंक अभिवृद्धी दिवंक. तुवें येवजण घालाय येवजण घालाय. म्हज्या शिकपांत हांवें यशस्वी जोडूंक यशस्वी जोडूंक. आनी बरो फुडार जोडूंक फुडार जोडूंक. जें कितें हांव मागोन आसा मागोन आसा. तें सगळें तें सगळें म्हाका दिवंक म्हाका दिवंक. तुजी येवजण आसा येवजण आसा. देखून तुज्या हजारपणांत हजारपणांत म्हजो वेळ करसूंक वेळ करसूंक. तुजेर पातयेणी दवरूंक पातयेणी दवरूंक. सोंसणीकायेन सोंसणीकायेन. आनी भावार्थान भावार्थान. तुज्या आशिर्वादां खातीर आशिर्वादां खातीर राखून रावंक राखून रावंक. म्हाका तुजी कृपा दी कृपा तुज्या दी. पवित्र आत्म्यान म्हाका भर कृपा ह्या दी. सगळ्ये ह्या सगळ्ये आम्हा समेस्तांचेर समेस्तांचेर आशिर्वाद घाल घाल. दैवीक लोरेतीर मंदिरांत जावच्या आराधनांत वांटो घेवच्या सगळ्या संवसारांत असल्या समेस्तांचे तुजे आशिर्वाद घाल हालेलुया होसान्ना हालेलुया मोगाच्यान आमी सांगाता मेळोन गावया हालेलुया आमेन देवा बापाक म्हणून हें गीत आसा आमच्या कांताराच्या बुकांत H7 पेज नंबर 76 हें गीत गायता आसतना सगळ्या संवसारभर आमच्या सांगाता ह्या आराधनांत वांटो घेवच्या हजारो लोकां खातीर आमी मागया तुवें केल्लें मागणें म्हजें मागणें तुज्या गरजां बसत म्हज्या गरजां बसत दैवीक मंदिराच्या गरजां बसत आनी सगळ्या संवसारभर आसच्या सोर आमच्या भाव भयणीच्या गरजां बसत तें उपकारतलें Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Deva Baba. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Alleluia, amen. Deva Baba.
बापा नावड्या वाकन्या स्तुती गाऊया उल्हास्या वंदिया ताका हरसिया नावाड्या वाकण्या स्तुती गाऊया उल्हास्या वंदिया ताका हरसिया Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, Gesù Cristo. Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, Gesù Cristo. नावड्या वाकन्या स्तुती गाऊया उल्हास्या वंदिया ताका हरसिया नावाड्या वाकण्या स्तुती गाऊया उल्हास्या वंदिया ताका हरसिया हरसिया आमी वंदिया आमी वर्णिया आमी ताका अर्घ आनी होगळाप दिवन ताचें नांव आमी उंच बारया Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, पवित्रात्म्या Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, पवित्रात्म्या नावड्या वाकन्या स्तुती गाऊया उल्हास्या वंदिया ताका हरसिया नावड्या वाकण्या स्तुती गाऊया उल्हास्या वंदिया ताका हरसिया त्रिएक देवाक वाकण्या त्रिएक देवाक हरसिया त्रिएक देवाची स्तुती करन ताचे आराधन करया Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, त्रिएक देवा Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, त्रिएक देवा नावड्या वाकन्या स्तुती गाऊया उल्हास्या वंदिया ताका हरसिया नावड्या वाकण्या स्तुती गाऊया उल्हास्या वंदिया ताका हरसिया नावड्या वाकण्या स्तुती गाऊया उल्हास्या वंदिया ताका हरसिया नावड्या वाकन्या स्तुती गाऊया उल्हास्या वंदिया ताका हरसिया Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, Amen, Alleluia, 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 Alleluia. अर्घान जेसो होकळाप जेसो जय जय Alleluia. भोव मोगाच्यानो कीर्तनाच्या बुकांत आमी वाचता 10 100 chapter 100 in the book of Psalms chapter verse 4 अर्घान दिवन ताच्या दारवाट्यांतल्यान भितर सरा स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया ताका अर्घान दिया ताच्या नांवाची स्तुती करा देवाचें उतर म्हणटा आमी देवा लागीं येता आसतना ताच्या दारवाट्यांतल्यान भितर सरची आनी ताचो दारवाटो जावन आसा गितां स्तुती गितां गावची जावन आसा ताचो दारवाटो स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया ताका अर्घान दिया ताच्या नांवाची स्तुती करा मोगाच्यान दैवीक लोरित मंदिरांत वर्ती आजापां जातात वर्ती विजमितां जातात पिडा गूण जाता आमकां दैवीक जाणवाय मेळटा स्वता उगडापी जातात मनीस रुपांतर जाता मनीस बरें जाता जर हांगासर आमी निरंतरी देवाक अर्घ आनी होगळाप दिता जर तर खंयच्या एका घरा भितर सराज्य जाल्यार रावळेरा भितर सराज्य जाल्यार आमी कितें करीचें आमची सावी घालन दारचे ते थालें उक्तें करीचें लॉक उक्तें करीचें आनी उपरांत दार उक्तें करून भितर सराचें आमी देवातान आशिर्वादां बेसांवां जोडिचीं जाल्यार आमी देवाच्या हाजरपणांत देवाच्या रावळेराक आमी भितर सराचें आनी देवाच्या रावळेराक हांवें तुवें कितें कशें भितर सरचें देवाच्या रावळेराक हांवें तुवें भितर सरचें स्तुती होकळापाच्या त्या दारवाट्यांतल्यान देव मोगाच्यानो
आमी स्तुती होगळाप गायत आसतना सरकारतान देवन येता. देखून किर्तन म्हणटा 22 तिसरी ओळ Psalm 22:3 आमचो देव पवित्र सरकार आसा तरी तो ताच्या भुरग्यांच्या इस्रायलाच्या स्तुती सिंहासनाचेर येवन बसता. देवाक आमी अर्घ आनी होगळाप दिता आसतना आमचे अर्घ आनी होगळाप एक सिंहासन जावन एक कदेल जावन एक बसकेचो जागो जावन थंयसर आध्यात्मीक थरान अस्तित्वाक येता आनी देव येवन ताचेर बसोन आमचेर तो नजर घालता. जेन्ना मोगाचें आमी देवा लागीं सरता आनी देव आमचे लागीं सरता आमच्या जिवितांत वर्ती आजापां विजमितां जातात. मार्काच्या वांजेलान 5व्या वसरांत थंयसर 25व्या वळीर तावन आमी वाचता. थंयसर एक स्त्री आसली 12 वर्सां तावन रक्तस्रावान ती कश्टतली. जायत्या दाक्तार लागीं गेली आनी जायत्या दाक्तारांनी तिका आपडलें आनी तिणें दाक्तारांक आपडलें पूण ती गूण जाली ना, बरी जाली ना. जायतीं वखदां तिणें केलीं म्हळ्यार त्या वखदांनी त्या जड पाल्यांत आसल्या त्या गूण करच्या त्या पिडा गूण करच्या सत्यान तिका आपडलें आनी तिणें त्या पिडेच्या वखदांक आपडलें पूण तिका बरें जालें ना. पूण जेन्ना गूण करणार यहोवा रफिका यहोवा राफा वैजांचो वैज दैवीक वैज तिच्या जिवितांत आयलो ती ताका वचून आपडता ताचे तावन गूण करची सकत भायर सरता आनी तिका गूण करता. देखून म्हाका न्हू आमी आमच्या जिवितांत देवाक आपडटा आसतना देवा थावन जें कितें आमकां जाय तें सगळें आमी जाण घेता. आनी देखून देवाक आपडचें कशें आमी किर्तनाच्या बुकांत वाचता थंयसर 30 आनी 4 वळीर वर्स चॅप्टर 34 वर्स 1 किर्तनाचो बूक 30 आनी 4 पयली वळ. सर्व काळ सर्वेस्पराक अर्घां दितलो ताची स्तुती निरंतरी म्हज्या तोंडांत आसतली. सर काळ हांवें देवाक अर्घां आनी होगळाप दिवचें निरंतरी ताची स्तुती म्हज्या वंटांचेर आसचें तेन्ना हांव देवाच्या हाजरपणांत प्रवेश जाता. दैविकलो रेत्र मंदिरांत हरी एक पटी रेतेरी वेळार हरी एक प्रवचन सरमाव दिवच्या पयलें आमी अर्द वर कांतारां गावन गितां गावन अर्घां आनी होगळाप दिता. स्तुती होगळापा वेळार आमी आमकांच संपूर्ण तरान विसरून देवाच्या हाजरपणांत आमी प्रवेश जाता आनी एक फावटी देवाच्या हाजरपण आमी अनुभव करता तेन्ना देव आमच्या लागीं उलयता. थंयसर ह्या जाग ह्या लायक थंयसर प्रवचन दिवंक आसूंक पुरो पूण न्हिजावन देवच आमच्या काळजांत उलयता. देव आमच्या काळजांत उलयता आसतना आमी देवाक दिवचें वर्त एक काणीक जावन आसा देवाक अर्घ आनी होगळापूस दिवचें. देखून आमी वाचता थंयसर किर्तनाच्या बुकांत 100 अवस्वरांत 4 वळीर वय देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवन ताच्या हाजरपणांत प्रवेश कर. आनी किर्तन 103 पयल्या वळीर तावन आमी वाचता आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर सगळे म्हजे अंतस्करण सर्वेस्पराची स्तुती करून. आनी दुसरी वळ म्हणटा आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर ताचे एकच एक उपकार सयत विसरा नाका. देवाचे एकच एक उपकार सयत विसरा नासतना ताका आमी अर्घ आनी होगळाप दिता आसतना थंयसर किर्तन म्हणटा 3ऱ्या वळीर सर्वेस्पर सोर म्हजी पातकां बक्षिता मातनी सोर म्हजे पिडा सयत गूण करता. आनी 4थ्या वळीर आमी वाचता म्हजो जीव नासाच्या फोंडांतलो तो निवारता आनी म्हज्या माथ्यार मानाचो आनी वैभवाचो मुकुट दवरता. म्हणजे सर तराचे वायट संवय सोडूंक नासाक वेचत जाल्यार संबंदांतावन व्यापारांतावन वहिवटांतावन तसल्या वायट संवयांतावन आमकां अर्घ आनी होगळाप सुटका लाभयता. त्या वरवीं आमी नासाच्या वाटेन आसां तर देसवाडजांच्या वाटेर आसां तर तांतले आमकां संपूर्ण तरान सुटका मेळटा आसतना आमकां मान गौरव यशस्वी लाभता. शिकपान जावन दी व्यापार वहिवटान जावन दी आमी करच्या कृशेन जावन दी आमी करच्या त्या जॉबांत एम्प्लॉयमेंटान जावन दी आमी खंयसर काम करता ती कंपनी आमचे थंय अभिमान बघता कित्याक त्या कंपनीक आमी लाभ करून दिता कंपनीक मुनाफो करून दिता. आमच्या कंपनींत बऱ्यांतले बरें अपुरबेन काम करून आमच्या मॅनेजर आमच्या वयर कोण आसात वडील आसात तांच्या शाबासकेक आमी पात्र जाता. आमच्या हाता सकला कोण आसा आमच्या सांगाता कोण आसात तांच्या सांगात अपुरबेन आमी काम करूंक आमी शकता. मातनी मुद्दरसून थंय सरपंची वळ म्हणटा सर्वेस्पर देव आमकां बऱ्यांतल्या बऱ्या वस्तूंनी दोशी करता आनी आमचें तरणाटपण गरडा बरी नवसरशिता. आमी देवाक अर्घ आनी होगळाप दिता आसतना आमकां देव जें कितें जाय तें सगळें आमकां वदाकसून दिता. तो जावन आसा जहोवा जायरा याहवे इर्हे गॉड द प्रोवायडर. मातनी आमकां नवें तरणाटपण दिता नवी उमेद दिता नवो उल्हास दिता. आमचें निरासपण आमचें देजस्परपण आमची आळसाय सगळी पयस करता. देखून देवाक अर्घ आनी होगळाप दिल्ल्या वरवीं कितलीं अजापां विजमितां आमी अनुभव करता. एक भाव आसलो 2 म्हयन्यांत आस्पत्रेंत आसा आनी थंयसर
कोमांत म्हणल्या पर्यंत आसतलो. डाक्टरांनी आशा सांडली ताणें बरें जावचें आनी ही वील बी ओन्ली इन द वेजिटेबल स्टेट म्हणलें. एका तरकारी कितें म्हणटात एक वनस्पती कशी आसता तशेंच आसतलो तो. ताका सोलोंक जावचें ना, उलोवंक जावचें ना, वळख जावचें ना. पूण म्हाका न्हू तेच्या कुटुंबाची हांगासर रयतर मागणी केल्या उपरांत तांकां एक बरोसो आयलो. त्या भावाक घरा आपणान आस्पत्रेंत जावन सदांच सकाळीं जावन सांजे पर्यंत त्या भावाच्या हजरपणांत अर्घ आनी होगलाप दिवन ताच्या कानान सांगून सुरू केलें, सोमी जेजू तुका बरें करता, सोमी जेजू तुका बरें करता, तूं वडतलोय, तूं चलतलोय, तूं बरो जातलोय. सोमियाच्या नांवान देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवंक लागली. मोगाच्यान एक 10-15 दीस जायचे जाल्यार सुखास ताणें दोळे उक्ते करून पळोवंक सुरू केलें, आयकूंक सुरू केलें. मोगाच्यान मागीर 1 म्हयनो जायचे जाल्यार संपूर्ण तरान बरो जावन मोगाच्यान तेवशीन हयशीन चलता. संपूर्ण बरो जावन आनी चड आनी चड बरें जायचे. ताच्या कुटुंबांत एकलो जायतो पी येतलो. ताजें शिकप जाल्ल्यान पियोन ताजें जिवीत पाड केल्लें. काजरी नाका म्हणटालो, कामी नाका म्हणटालो आनी जिवीत देसवाड करून बैसरलो. पूण आज तो बरो जाला, रुपांतर जाला, कामाक वेता, सोरो सोडला आनी आतां बरी सैरीक जायची म्हणून सैरीक सोदता आसतना ताका एक बरी सैरीक जाल्या. कुटुंबांत व्हरतो संतोश आनी आनंद आयला. अर्घ आनी होगलाप दिल्लेंच मोगाचें न्हू. आमी जशें आमी चिंतां या मागता ताच्या कितल्या की वर्त्या मापान देव सर संगती आमच्या जिवितांत आसा करता. देखून बोपय सक्रामेंताचेर आमी दीस घालया मोगाचें न्हू. आमच्या आत्म्यातां ताका आमी अर्घ आनी होगलाप दिवया. आमच्या सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करून दी. मोगाचें आमच्या पातकांच्या बॉक्सांनी जोड घेवया आनी सर आशिर्वाद आनी बेसांवां आमी त्या समयातां जोड घेवया. आमच्या कांताराच्या बुकांत L19 म्हज्या जेजू मोगाळ जेजू जिणयेन म्हज्या बेगीनच तूं ये, म्हाका तुज्या गोपांत लिपय, मोगान तुज्या पटलून तूं धर. ताका अर्घ आनी होगलाप दिवन समयाच्या मोगांत ताच्या वेंगेंत असो अनुभव आमकां जावं दी. म्हज्या जेजू मोगाळ जेजू जिणयेन म्हज्या बेगीनच तूं ये, म्हाका तुज्या गोपांत लिपय, मोगान तुज्या पोटलून तूं धर. म्हज्या जेजू मोगाळ जेजू जिणयेन म्हज्या बेगीनच तूं ये, म्हाका तुज्या गोपांत लिपय, मोगान तुज्या पोटलून तूं धर. तुज्या कश्टा दुखांत पिडे शिडेन समयाक आपय. तो तुका गूण करता, तो तुका बरें करता. सर तुज्या गरजांनी तो तुका पावता. कश्टां दुखां पिडे शिडे वायटां सांपळो वळवळता रीते जिने तुझे विने तुस मुझे दाय सर्गी देने मोजाळ जेजू मोगाळ जेजू जिणयेन म्हज्या बेगीनच तूं ये, म्हाका तुज्या गोपांत लिपय, मोगान तुज्या पोटलून तूं धर. मोगाच्यान जेजूच्या वेंगेंत ताज्या हुस्क्यार ताज्या हाजरपणांत सर आमच्या गरजां बसत आतां आमी मागया.
जो कोण आज जन्म दिवस आचरसून आसात तांच्या सांगात आमी संतोष पावता आनी तांकां आमी हॅपी बर्थडे म्हणटा. डेरिक डिसोजा सुरात काल, तशेंच आज जो कोण वार्षिक दिवस आचरसून आसात आपल्या काजार असो तांकांय आमी अभिनंदन पाठयता. देवाक अर्घ आनी हुकलाप दितात तांच्या ग्रॅज्युएशन शिकपांत आनी तशेंच IELTS एग्जामांत डिस्टिंक्शन पास जाल्ल्या पासून. डॉयलिन डॅनियल मेरा रोड सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्या पासून देवाक अर्घ आनी हुकलाप दितात. तांच्या कुटुंबांत आशिर्वाद आनी बेसांव मेळलेल्या पासून दैवीक लोरेत्र मंदिराच्या आराधना आनी मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतल्या वरवीं घरांत विशेष संतोष आनंद आनी पवित्रपण आयला आनी भक्तीपण आयला. ह्या पासून परगांव वचूंक साध्य जालां आनी थंयसर कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळ्ळां आनी जिवीत नंदन जालां. गोबायलांमध्ये मनस्ताप आसलो तो पयसरून आतां सांगात आयल्यान. इस्रायलांत झुजाच्या वेळार भिरांत आसली ती भिरांत पयसल्या देवाच्या उतरांनी नवो बरवसो दिल्या. ह्या सर्व सांगता आमी देवाक अर्घ आनी हुकलाप दिवया. अर्घ आनी हुकलाप तुका सोम्या जेजू. अर्घ आनी हुकलाप तुका सोम्या जेजू. विविध तेसां पासून मागोवंक उलो दिला विशयी जावन लॉय डिसोजा बेंदूर हाच्या तेसां पासून आमी मागया. सर्जरी जावची आसा ती सर्जरी बऱ्या तरान जावच्या खातीर बाळंतेर जावन आसा त्या आवयक आनी भुरग्याक देवान सुरक्षीत सांबाळच्या पासून ल्हानशें भुरगें वाडचें भुरगें ताजे दांत सगळे किडीन केल्यात आनी आंगाचीं हाडांय अस्कत आसात, रगत उणें आसा त्या भुरग्या पासत मागया. आनी एक भुरगो ग्रॅज्युएशन जाला पूण ताज्या उपरांत तो इल्लो काम करूंक तो तयार ना. आळसायन वत बसता एका तरान मानसीक तसो जाला. त्या तरणाट्यान बरें जावन काम करन दिसपडतो ग्रास जोडच्या खातीर गोवा बायलां मदें वर्तमान आसता आनी झगड्यां आसा झूज आसा तांत देवान ताका निवारच्या खातीर एकलो वय दोगां चेडवां भुरग्यांचो बापूय ताका किडनी फेल जावन डायलिसीस करूंक सुरू केलां. ताणें बरें जावच्या खातीर आमी मागया. सैरीक सोदून आसात पुताक तशेंच जुवेक वेळार सैरीक जावच्या खातीर आमी मागया. कामाच्या जाग्यार प्रमोशन जावच्या खातीर दुबय गेल्यात 12 जण तरणाटे चले आनी चलयो काम मेळच्या खातीर तांकां वेळार थंयसर काम मेळच्या खातीर कॅनडा वचचे म्हण प्रयत्न केला. तांकां वचूंक कॅनडा वचून थंयसर सेटल जावंक आमची विनवण्याच्या मागण्याचो उलो दिला. ह्या सर तेसां पासून तशेंच आंगांत दूख आसा त्या दुखींतले तांकां गूण जावच्या खातीर आज एकल्याची सर्जरी आसा. पांयांच्या पटऱ्यांचे हाड मोडलां थंयसर प्लेट धरूंक आसा ते बऱ्या तरान जावच्या खातीर आमी सांगाता मेळोन मागया. आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. आयकमचें प्रार्थना येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्या सर आमच्या मालगाड्या पासत मागया. कुटुंबां सरलेल्या मालगाड्याचो उडास करता प्रवीणा मेंडोन्सा गोवा. देवादीन बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस डिसोजा निर्मार्गा. जोसेफ पेरेरा दुबई. जेरोम फेर्नांडीस बेल्लूरू. कार्मिन कोरिया अलंगार. पौल तावरो बजपे. पीटर तावरो बजपे. कुटुंबां सरल्या मालगाड्याचो उडास करता शांती आनी AM डेनिस मुल्की. सर आत्म्या बसत मागता विनय आनी फ्लाविया अल्वारीस मँगलोर. अलोशियस गोन्साल्वीस कच्छ गुजरात. कुटुंबां सरल्या मालगाड्याचो उडास करता जॉन J डिसोजा आनी कुटुंब मुल्की. देवादीन स्टेला डिसोजा बजपे. बेनेडिक्टा सिक्वेरा पेरमुदे. हर्बर्ट डिसिल्वा आनी जुलियाना डिसिल्वा संताकट्टे. स्टेला मस्करेनस येयाडी. JP रेगो मँगलोरू. फ्रेडरिक डिसोजा मँगलोरू. जेसिंता रेगो मँगलोरू. लॅन्सलॉट डिसोजा मँगलोरू. अनारोजिन रोमियो डिसिल्वा सावंतवाडी. कुटुंबां सरलेल्या समेस्त बसत मागोवंक उलो दिता मीना पिंटो पालदने. देवादीन सेबास्टियन आनी अँटनी पिंटो आनी मरण पावल्या सर आत्म्याचो उडास करतात. देवादीन स्टॅनिस्लावस आनी नॅन्सी डिसोजा काटी पडला. गरजेवंत आत्म्या बसत उडास करता फिलोमिना फेर्नांडीस बेलतांगडी. देवादीन बॅप्टिस्ट फेर्नांडीस सिसिलिया डिसोजा आनी जेन पिंटो संकतकट्टे. देवादीन ब्रिजित डिसोजा रोसारियो पिंटो रेबेका फ्लोरिन पिंटो आनी ग्रेगरी वाज आनी बॅप्टिस्ट फेर्नांडीस. आम्रिश आरुण आनी डॉल्फी रोड्रिगस आत्तावर. वेनन्स निखिल सेबॅस्टियन आनी मॅगदलिन क्रास्ता फोजीर. सिम्सन आनी मेरी डिसिल्वा बँगलोरू. सायमन आनी मेरी डिसिल्वा बँगलोरू. स्टेला मस्करेनस बोंदेल. ससनाचो विशय दी तांकां येसोम्या निरंतर प्रकाश तांचेर फंगो दी. समाधानान ते विशय घेवन दीत. आमेन. सरलेल्या समेस बार तांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दी. आमेन. दिमी घालया आनी आमी सर तरसां बसून मागयान विशय जावन हांगासर जावची कोंकणी रेतीर वस्ते रेतीर बऱ्या तरान जावच्या खातीर आमी माग
म्हज्या जेजू मोगाळ जेजू गिणयेन म्हज्या बेगीनच तूं ये. सोम्या तुझ्या मंदिराक या म्हणटाना कितलो व्हरतो संतोष आमकां. भक्तांचे सभेन तुजी स्तुती करून केदो व्हरतो आनंद आमकां. चलया आमी देवाच्या घरा, चलया आमी देवाच्या घरा, चलया आमी देवाच्या घरा, महिमेवोन देवाच्या घरा. चलया आमी देवाच्या घरा, चलया आमी देवाच्या घरा, चलया आमी देवाच्या घरा, महिमेवोन देवाच्या घरा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्ततय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज पवित्र सभा लातेरान बासिलिकाचे समर्पण देव मंदिर हर एक रितीन लोकांच्या आत्मीक गरजां खातीर समर्पीत केल्लें उगडास हाडटा. आनी हर एक रितीन आमच्या जिवितांत देव मंदिर कितल्या मोगाचें आनी कितल्या महत्वाचें म्हणलें नियाळूंक आज ही परब आमकां आपोवणें दिता. त्या खातीर मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आयची देवस्तुती आमी संभ्रमत आसतना विशेष रितीन आमच्या जिवितांत देव मंदिरा मुखांतर सर्वेस्परान आमच्या जिवितांत वाडोवंक अवकाश करून दिल्लें भक्तीपण, भावार्थ आनी सर्व आत्मीक आचरणां सदांच आमची जिणी एक देव मंदिर जावन बदलावन करच्याक उलो दितात म्हणलें स्पश्ट करतात. देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना विशेष रितीन आमच्या जिवितांत सोमयान आमकां दिल्ले अवकाश आमी नियाळया. सबार पावटी आमच्या जिवितांत देवाचें मंदिर कशें हें आमचें जिवीत पवित्रपणे जियोंक सर्व रितीन आमच्या बेसांत तिरासन आपणावन हर एक रितीन सोमयाचो मोग परगट करचें मिसांव करूंक सोमिया आमकां आपोवणें दिता आनी अवकाशी करून दिता. जायते पावटी हे दिशेन आमचे चिंता पाठोवंक जिणे जियोंक चुकोन पडल्या. त्या सर्व सुखी खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमकां आमी आयती करया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडांत उसारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगेवन सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, Krista काकूत कर, Krista काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवाकू सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी
सर्वेस्वरा देवा सर्गींच्या राया सर्पोद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुरता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकुळता तू बापाच्या उजव्याक बसताय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे महिमेन जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापाया तुझ्या पवित्र मंदिराच्या समर्पण दिसा 100 वर्सान वरस तुझे कृपेन आमी उगडास करूंक पावताव. तुझे परजेची मागणी दयेन आयकोन घे आनी ह्या मंदिरान तुका खरो मान दिता तसली सेवा करूंक आनी तुजी सडवण सुभामपणान जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोमया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. एजेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. त्या देवदूतान म्हाका मंदिराच्या दाराशी परतून हाडलो. थंय मंदिराच्या उंबरा पंदातावन उदक भायर सरतले आनी उदेंती वाटेन वळतले. कित्याक मंदीर उदेंतीचे फूड करून आसतले. हे उदक मंदिराचे उजवे कुशीक पंदल्यान वेदीचे दक्षिणेक वाटेन वळतले. तेदना ताणें म्हाका उत्तरेच्या दरवाट्यांतल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यानच बोवाडो काडून उदेंतीक फूड करून आसा त्या भायल्या दरवाट्याशी हाडलो. थंय दक्षिणेचे कुशीतावन उदक भायर सरता तें हांवें देखलें. देवदूतान म्हाका म्हळें, हे उदक उदेंतीचे प्रदेशाचे वाटेन वळून आराबाक देंवता ते दर्यान मिठाच्या दर्या पावतस मिठा उदक गोड जाता. जंय ही न्हंय वळटा थंय सगळे प्राणी तांतूं भोंवतात ते सगळे जियोंक शकतले आनी जैती मासली आसतली. कित्याक जंय हें उदक पावता थंय तें भलायकी हाडटा. जंय तें वळटा थंय सगळें जियोंक शकता. न्हंयच्या दोनी कुशीच्या देगेंचेर सगळ्या जिनसांची फळ दिवपी रूख वाडटले. तांची पानां भोंवची नात आनी ते केदींच फळाविणे जावचे नात. हर एक म्हयन्यान ते नवी फळां दितले. कित्याक तांचे पासत उदक मंदिरांतावन येता. तांची फळां खाणाक आनी तांची पानां वखदाक वापरतली. देवाचे उतार. देवाचे उपकार. श्लोक. एक न्हंय आसा तिचे व्हळ देवाच्या शहराक संतोश हाडतात तेंच तें शहर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचे. एक न्हंय आसा तिचे व्हळ देवाच्या शहराक संतोश हाडतात तेंच तें शहर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचे. देवूच आमचो आसरो आनी आमचें बळ. कश्ट आकांताच्या वेळार तोच आमचो आदार. भुमी जाल्यार हालोवन पडूं पर्वत दोंगर दर्यान कोसळून पडूं पूण आमी भियेवचे नाव. श्लोक. एक न्हंय आसा तिचे व्हळ देवाच्या शहराक संतोश हाडतात तेंच तें शहर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचे. एक न्हंय आसा तिचे व्हळ देवाच्या शहराक संतोश हाडतात तेंच तें शहर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचे. देवान जर ह्या शहरांत बिडार केलां तर तें हालात कशें. दीस उदेताना देव येता ताचे कुमकेक. श्लोक.
एक न्हंय आसा तिचे व्हळ देवाच्या शहराक संतोश हाडतात तेंच तें शहर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचे दडबारांचो सर्वेस्पर आमचे समय आसा जाकोबाचो देव आमचो आसरो येया पळेया सर्वेस्पराची कामां प्रितुमेचे देका ताणें केल्ली अजापां श्लोक एक न्हंय आसा तिचे व्हळ देवळाच्या शहराक संतोश हाडतात तेंच तें शहर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचे साम पावलान कोरिंदगरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वचप भावा भयण्यानो तुमी देवाचें शेत ताचेच बांदप देवान म्हाका दिल्ले कुरपेक सरी जावन एक म्हायतवंत आनी कारबारी बांदप्या बरी हांवें बुन्याद घाल्या आनी आतां ताचे वयर दुसरो एकलो बांदप चडयता पूण आपूण कशें बांदता ते विशयांत हर एकलो सत्राय घेवं कित्याक येदळूच घाल्ले ते बुन्यादी शिवाय दुसरी बुन्याद कोणाच्यानी घालूंक नजो तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार करून आसा म्हणून तुमी नेनात जर एकलो देवाचें मंदीर नाश करता तर देव ताका नाश करतलो कित्याक देवाचें मंदीर पवित्र आनी तेंच मंदीर तुमी देवाचें उतर देवाचे उपकार हल्लेलुया गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसार्या हल्लेलुया गावया सोम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसार्या सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सांजुवां प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या जुदेवांची पास्ख परब लागीं पावलेली जाल्ल्यान जेजू जेरुजलेमाक सोडून गेलो देवळांत गोरवां बकरे आनी पारवे विकतले आनी दुडू वाटयतले व्यापार करूंक आपापल्या मांड्यार बसून आसले हें पळोवन ताणें सुंबाचें एक चाबूकशें विणलें आनी तांकां सगळ्यांक बकऱ्यां आनी गोरवां समेत भायर धांवडायले वाटावघरांचे मांड ताणें वमते घाले आनी तांची नाणीं शिंपडायलीं पारवे विकतेल्यांक तो म्हणालो काडा हे हांगा तावन म्हज्या बापाचें घर व्यापाराची सांत करिनाकात तवळ तुज्या घराचे उर्बेन हांव लासतां ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचो ताच्या शिसांक उगडास आयलो जुदेव तवळ ताका जाप दिवन म्हणाले अशें करूंक तुका अधिकार आसा म्हण कितें असर हें तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता जेजून तांकां जाप दिली हें देवाळ तुमी मोडन घाला आनी 3 दिसांनी हांव तें परत्यान उबारतलो जुदेवानी म्हळें कितें हें देवाळ बांदूंक 140 वर्सां लागलीं आनी तूं तें 3 दिसांनी उबारतलोय पूण जेजू उलयल्लो आपल्या कुडीच्या देवाळा विशान ताणें अशें सांगलें म्हूण ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्या उपरांत ताच्या शिसांक उगडास आयलो तवळ पवित्र पुस्तकाचीं उतरां आनी जेजूची सांगणी तांणी सत मानली समया जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय मोगाच्या भवनांनी भयणीनो आमी आयकलेली तिणी वाचपां विशेश रितीन आमचें जिवीत भावार्थाचें कर्ण घेवच्याक अवकाश करून दितात प्रत्येक रितीन आयचें पयलें वाचप एजेकियल प्रवादी मुखांत सर्वेस्पर देव वाळच्या न्हंयक हर एक रितीन हर एकल्याची जिणी सरी करून जशें एक न्हंय वाळटा आसतना सर्व रितीनी जडांक मनजातींक मनशांक आनी हर एक संवसारांतल्या जिवीक जिवाळ करता आनी थंय नवेंपण आपणावन अवकाश करून दिता तशेंच एक देव मंदीर हर एकल्याक आमकां भावार्थाच्या वाडावळेक अवकाश करून दिता थंय देवाचें हाजीरपण आसा देवाचो सांगात थंयसर लाभता आमच्या सगळ्या कश्टांक थंयसर उचारून सर्व रितीनी गरज आसचें बोळ आनी गटाय
जोडसो अवकाश आमच्या जिवितांत आसा. त्या खातीर आयच्या वांजेलांत जेजू स्पश्ट करता जें जिवीत शास्त्री फारिजेव आनी हर एक रितीन जुदेव जियोवन आसलें तें जिवीत हर एक रितीन तें देवाळ व्यापाराचो जागो जाल्ले वरवीं जेजूक त्या जाग्याचें पवित्रपण सांबाळचें गरजेचें म्हणलें समजता आनी तें दाखोवन दिता. कित्याक आपल्या जिवितांत देवाचें हाजीरपण भोगचें तें देवाळ हर एक रितीन पवित्र आसा. जे भाग्यवंतपणी हर एकल्याक तो भावार्थ जिवाळ दवरूंक वाडावळ आपणावंक अवकाश करून दिजे म्हणलें एक चिंताप जेजू थंयसर स्पश्ट करता. आनी ताचे मुखांतर तें बायल्यान फातरांनी सिमेंटीन बांदल्लें बांदप तितलें पवित्र गी तशेंच हर एकल्याचें आमचें जिवीत ही पवित्र म्हणलें जेजू त्या मारिफांत स्पश्ट करता. त्या खातीर तांणी विचारलेल्या सवालाक ताणें दिवची जाप जर तर तुमी हें देवाळ मोडून घालें जाल्यार 3 दिसांनी परत्यान हांव तें उबारतलो म्हणलें तो स्पश्ट करता. कित्याक ताच्या जिवितांत देवाक जागो आशिल्लो देवाचें हाजीरपण आसलें आनी हर एक रितीन भावार्थान बांदून हाडचें जिवीत ताचें थंय आसलें. त्या खातीर तो हर एका रितीन खचीत रितीन आपल्या जिवितांत समजूंक शकलो की कितेंय म्हज्या जिवितांत बादक जाल्यार देव तें परत बांदून हाडटलो म्हणून. देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें सांब पावलो कोरिंथकारांक बरोवन स्पश्ट करता हर एकली आमी सोमयाची शेतां सोमयाचें मंदीर देखून सोमयाचो सांगात आनी हाजीरपण आमच्या जिवितांत सदांच आसा. तें पवित्रपण सांबाळचें ती भावार्थाची वाडावळ करची आमची जबाबदारी आमचें कर्तव्य. आमी तें ना म्हणूंक जायना. कित्याक सोमयान आमकां हर एक रितीन तें पवित्रपण जियोवचें अवकाश दिला. देवान आमकां हें क्रिस्ती जिवीत दिलां जाल्यार देवाचो जागो हांवें आनी एकल्याक दिवन वायट सक्तेचे रावळेर बांदल्यार देवाचो जागो हांव नाश करता. देवाचें हाजीरपण हांव नाश करता आनी देवान म्हाका रचलेलो इरादो संपूर्ण रितीन देसवाट करता. ह्या खातीर आमच्या जिवितांत दुसरे अवकाश आमकां नात. जें उणेंपण अस्कत काय आसा ती सगळी सांडून पवित्रपण सांबाळचें आनी भाग्यवंतपणाची जिणी जियोवचें कर्तव्य आमचें. देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो लातेरान बासिलिकाचें समर्पण आज आमी संभ्रमत आसतना विशेष रितीन त्या समर्पणाचो उगडास काडून आमच्या जिविताचो पवित्र स्नाना मुखांत केल्ल्या त्या समर्पणाचो उगडास करया. हर एक साक्रामेंता मुखांत आमची जिणी देवाक आमी समर्पितांव. परत आनी परत ताचे कुशेकाल ताच्या सांगातपणान ताचो आदार मागून आनी ताचें हाजीरपण बघून आमची जिणी भावार्थाची कर्ण घेतांव म्हणलें आमी उसारतांव. तेंच आमच्या जिवितांत आमी जियोंक जाय. जर तर आमी तें करिनाव हर एक रितीन संवसारांतल्या संगतींक इडें करून दितांव आनी हर एक रितीन संवसाराच्यो संगती महत्वाच्यो करून घेतांव त्या दाडा आमची जिणी नाश जातली. देवान आमच्या जिविताक पाठयल्लो इरादो आमी संपूर्ण करूंक शकचे ना. देखून मोगाळ भावनो आनी भयणीनो हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना विशेष रितीन देवाचो आदार आनी कृपा आमी मागया. सदांच ताका मानता तसलीं भुरगीं आमी जावन ताची सर्व शेगूण आनी मौल्य आमच्या जिवितांत रुता करूंक हर एक आमचे प्रयत्न करया. आमेन. संतोष बोरितायच्या भोरत्या दिसा काणीको घेवन आमी आयल्या बापा ओपून दिता भोरत्या मोगान तुका स्वीकार तूं करये बापा. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पृथ्वीच्या आदाबाक सर्वेस्पोर म्हणून घेव. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुजी पवित्र सभा संतोषान ही देणी तुका भेटयता ती तूं मैपसान मानून घे आनी ह्या तुज्या पवित्र मंदिरांत एकठांय जावन आमी तुजी परसा ह्या गुटा वरवीं ससनाची सोडवण सोडूंक पावूं
तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजा उभारूया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया. वय अशा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा, सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मनाक हें दिसतें घर बांदूंक तुवें आमकां उदारपणान फावो केलाय. हांगा तूं तुजेशी चलून वेतिल्ल्या तुज्या वाटसुऱ्या कुटुंबाक थांबा नासतना तुज्या कृपेचो आदार दिताय. तुजे आनी आमचे मदें एकवट आसचो म्हूण तुवें अगणीत जाणवायन आनी मोगान येवजिलाय. ताची तूं ह्या घरांत विचित्र संस्कारांनी कुणा दिताय आनी तो खरेपणी घडून हाडताय. कित्याक हांगा तूं जिव्या फातरांचें तुजें मंदीर बांदीत आसाय आनी शेकान प्रितुमेचेर जेजूची गुणार्थ कूड आमची पवित्र सभा विचित्र तरान तूं वाडयत आसाय. हे परी सर्गींच्या जेरुसल्यान ती शेवटी संपूर्ण जावन आमकां तुजे शांतीचें दर्शन भोगूंक मेळटलें. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुजे महिमेच्या मंदिरान तुज्या तोरपणाची आमी स्तुती गायता. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर्मण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जवान जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावट तसो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उणो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्पराख्य प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यासाकी वर्गा बराबर आमकां तूं पवित्र सभेंत प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकोत कर. आमच्या कुटुंबांत मरण पावल्या समेस्तांचो आमी उडास करता.
बापा तांकां तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये सांगाती, भगवंत जुसे तिसो निश्कळवंत पती, भगवंत धर्मदूत आनी सर काळीन तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जुसे फेर्नांडमेट्स, एसविडीचे ते मार्तीर सांत ह्या सगळ्या संत भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणूया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्यार जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची कागोद कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमची कागोद कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे धर्मचे म्हाका फावना, पूण जेवतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू राया वंदन तुका, आयला या काळजान म्हज्या. काळीज म्हजें बिडार तुजें, जावं दी तें मंदीर तुजें. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, ह्या परबे दिसा पवित्र रितीने आमी तुजी भक्ती केल्या, तिचो आमच्या आत्म्याक फायदो मेळ्ळा म्हूण आमी वळखत हांव. ह्या तुज्या घरांत तुवें आमकां दिल्लो संतोष आनी आशिर्वाद घेवन आमी आतां आमच्या जण एकल्याच्या घरा वेतांव. तुज्या आशिर्वादाचो फळ आनी काळजाचो संतोष सदां सांबाळूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. सोम्याक दिन वासुया तो बरो. मोग परमिता सोकोरो.